सर जीएमसी गाडे काढले दोगूय आमदार म्हाजे कडेन आत्तां आयिल्ले तांकां हांवें सांगलां तेंची सेटलमेंट करपाचें जें आहा पळय त्या गाड्यांची तेज्या खातीर प्लेस तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्या. कलेक्टराक हांवें फोन करून सांगलां की तांकां थंयसर जागे दिवपा खातीर गोवा मेडिकल कॉलेजीक कॉन्फरन्सान घे, आत्तां मिटींग कर आनी तांकां वेवस्थीत रित्या गाडे ट्राफिकाक डिस्टर्ब जायनासतर एम्बुलन्सी ज्यो आसा रस्त्यार येता येता वयता तांकां डिस्टर्ब जायनासतर तांकां गाडे दी. जे आमचे ओरिजिनल गोंयकार थंय गाडे घेवन बसल्या, जे फ्रुट्स घेवन बसल्या तांकां जागे आयडेंटिफाय करून लोकेट करून दितले आनी तो त्या लिमिटेड जाग्यार तेंच्यांनी बिजनेस करचो. आमकां कोणाचोच बिजनेस बंद करपाचो ना. फक्त जेंच्यांनी कोणाक तरी भाड्याक दिल्या भायले हे ते थंय करचे न्ही. कोण तरी येता तिसऱ्या मनशाक बेश्टोच हाडटा बसयता, कोण तरी गोंया भायलो येता बिजनेस करपाक न्ही. त्या 2-4 पंचायतींतले लोक जे स्थानीक थंयसर सगळ्यांक बिजनेस करता सगळ्या जाणांक तांकां जे गेले 20-30 वर्सां पंचायतींनी आयडेंटिफाय केला तांकां बिजनेस करपा खातीर ते जागा लोकेट करून दितले. नुकसान जालें तेंचें कितें? दीन दयाला ते म्हणटा सांगूंकूच ना म्हणटा सांगच्या शिवाय मेळटा पळय न्हू तांकां ह्या पद्दतीन थंयसर करून दिवपाक मेळटा ते पण तांकां अकोमोडेट करतले आनी दितले. पण ताका सांगच्या शिवाय काढले म्हटलं जाल्यार तांकां सांगलेलें पयलीं तांकां फाटले गेले तशेंच दीस सांगात आसा आनी त्या जाग्यार गाडे काडटले म्हणून. सर डेल्टा वेरियंटाचे कितें? तूं पळय पांया कडेन पळयता आता आमी सीएमान डिसिजन दिला आमकां कलेक्टराक मेळो आमी ताका ब्रीफ सगलें केलां प्लॅन हाडून प्लॅनाक दाखयलां तांकां लुगार खूंय आनी खूंय तांकां एकोमोडेट करचे पळय ते रिहॅबिलीट करचे पळय ते आनी सीएम एज एग्रीड सीएम इज पॉजिटीव. सीएमान सांगलां आतां जे कोण 30 वर्सां आहा आनी तांकां लायसन्स वॅलीड लायसन्स आहा तांकां कलेक्टराचे फ्रॉम बॉस वचून ड्रॉईंग ताका दाखय ड्रॉईंग दाखोवन कलेक्टर गेस आय टी रोड द कन्सर्न मेडिकल डीन ऑर डायरेक्टर तेंकडच्यान घे आनी ते आपण तांकां करून दिता. थोडे गाडी दीन दयालाक जे दिल्ले पळय हँडिकॅप म्हणून तेंच्यांनी काडले आनी भाड्याक दिला इतली वर्सां जाली तेंचेर कितें तुमी हें करतले? तेणीच दिवंक ना दीन दयालानूच थिंगा 70% लोकांनी भाड्याक दिलेली आहा. उलयता सगळे आतां मिडियाचेर म्हाजे 15 जाण आहा सिल्वेरीचे आहा 35 जाण इतले लोक आहा थिंगा. आयज ती हांव परत सीएमा कडेन मागले हांवें आनी सिल्वेरीनी मागले ती फ्रूट वाले म्हणटा ते ओरिजिनल थिंगा. आनी एक तो म्हाका दिसता जेन्ना आमी भुरगीं आमी बोरां खावपाक वयताले मेडिकल बांदताले तेन्ना एक गाडो आहलो थिंगा. तेचें नांव कितें रे? ना भानुमती नायक म्हणून हायकोर्टाचे आसतना देखून तेजो देखून काडलो. पूण आतां त्याच खातीर आमी सीएमान ब्रीफ केलें कालूय ब्रीफ केलें आयज सीएम बरोबर येयलो उलोवपाक सगळें ब्रीफ केलां. सीएमान सांगलां तांकां आमी थिंगा लोकेट करचें म्हणून. परत लोक भाड्याक दिवचे ना. भाड्याक गेले तेन्ना ती जबाबदारी पंचायत. द प्रेशर वील कम ऑन द सरपंच आनी ही वील बी रेमेन्स इन ड्युटी ताका नोटीस येतल्यो. 3 नोटीसी गेले म्हणजे सरपंच वील बी डिस्क्वॉलिफायड. यू नो बाय रिलोकेशनाक कितलो टायम लागूंक सी टायम इज नॉट ए फॅक्टर. हांव वी आर स्टार्टींग इट. आतां कितें आहा आतां फ्रूट वाल्यांचे कोण फ्रुटां कुसता बामणान आमी म्हणटा थिंगा पयशे रावन तुमी विका म्हणून रिक्वेस्ट केला तेंचे विकून दी. 2 दीस पासियन्स काडून दी कित्याक ते नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट येता तो क्लियर जालें बरें नीटली तांकां तेंचे सामान तांकां विकून दिता. तेंचें नुकसान जालें तेंचें कशें कितें? नुकसान जाल्यार ते तांकां कंपेन्सेट टू द डेप्युटी कलेक्टर बरोवन दी आनी गव्हर्मेंट वील टेक ए डिसिजन अशें आमी उलयला सर. ना आमी सगळे बरोबर आतां हांव आमदार टोनी आमचे सगळे सरपंच बाय वेरोदी आनी डेप्युटी सरपंच मोवीन सरपंच सांताक्रूज सरपंच नामदेव आनी सगळे पंचायत मेंबर आसात. आमी सीएमा कडेन आतां येयलेले आसाय आनी सीएमान आमकां प्रॉमीस केलां टोनीन सांगलां ते भाशेन. आतां आमी कलेक्टरा कडेन तेणें कलेक्टराक फोन मारून सांगलां आमी प्लॅन ताका दाखयल्लो टोनीन प्लॅन हाडलेलो हेजो आमचो हायवेचो आनी आमी आतां ताका तेजे कडेन वचोन डिस्कशन करता आनी आमी सायटीर वयतले आतांच वयतले सायटीर. आतां वचोन सायटीर वचोन प्लॅन कसो कितें खंयच्यान आमकां डेमोलिश करून जी आमची हेजी प्रॉपर्टी आसा जीएमसीची डिनाक आपयतले डायरेक्टराक आपयतले सम GSIDC ऑफिसरांक आपयतले आनी एज पर थिंगा आमी वचोन सायटीर कसो एलोकेट करपाक जाता तांकां सगळे आमी गाडे थिंगा एलोकेट करपाक ट्राय करतले.
आनी जी आमची फ्रूटवालीं आसात तांकां फ्रूटवाल्यांक आतांच आमी वचोन तांकां सांगतलो बाबा कलेक्टर तांकां सांगतलो आमी सांगतले तुमी बसपाचीं आतां आसा तें आनी आमी एक्चुली आमकां सीएमान प्रॉमीस केल्लें पूण कितें तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें मिसकम्युनिकेशन जालें कित्याक आयज तें डॅमोलीश जावचें नासलें चुकोन कितें तरी जाल्या आनी तेज्या फुडें आतां आमी सगळें बरें कितें तरी आमच्या लोकांचें तरी जातलें आनी वी वील ट्राय एंड वी वील हेल्प एवरी वन ऑल द फ्रूटवाले आसात आनी गाडेकार आसात तांकां आमी सगळ्यांक हेल्प करतले तुम्ही